प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो 12वो विसवोर, वोड 35 ते 37 पर्यंत. Mark chapter 12 verses 35 to 37. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनी तुज्या दुस्मानान हांव तुज्या पांय तोळा घाली पर्यंत म्हज्या उजव्या हाताक बस. सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक म्हणलें. अशें पवित्र आत्म्याच्या प्रेरोरान उलोवन दाविदानूच म्हणलें जाल्यार क्रिस्त दाविदाचो पूत धर्मशास्त्री म्हणटात तें कशें तर हें देव मंदिरांत शिकयतना जेजून विचारलें. दाविदूच ताका सोमी म्हणटा, म्हणटच तो ताचो पूत कसो जावं येता? आनी लोकांचो व्हड जोमो कशे मनान ताका कान दितालो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी माकुचो 12वो विसवोर आमी आयकता की फारिजियो, हेरोद पातशायचे, सादुसी, धर्मशास्त्री जेजूचेर आड येतात. ते ताका प्रश्न विचारूंक सोदतात आनी ताका त्रासान उडोवंक सोदतात. पूण जेजू आतां कितें करता? एक एकल्या जोम्यांक जो येता ताचे कडेन त्रास करपाक तांकां असो जबाब दिता की ते आतां अजाप जातात. इतलो जाणवयन जेजू जबाब दिता आनी ते आतां जेजूक त्रासान उडोवपाक जे येयल्ले ते आतां पोत्तून वेतात आनी थोडो लोक जेजूक मानूंक पावता. एक धर्मशास्त्री जेजूक मानूंक पावता आनी ते आमी पळयलां कालच्या शिवर्तमानान. पूण हेरोद पातशायचे, सादुसी आनी फारिजियो ते वेतात आनी जेजूक आतां जिवेशी मारूंक सोदतात. म्हणटकीर जेजू कसलोच ताका कसलीच भिरांत नासली, कित्याक तो आपल्या बापाची खोशी करपाक येयल्लो. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना वो लोक हे जोमे सगळे एकठांय जातात आनी जेजू कडेन एकले येतात आनी जेजूक प्रश्न विचारता आनी जेजू तांकां असो जबाब दिता की ते आतां जेजूच्या जाणवायक पळोवन ते आतां एकदम थटकतात. ते आतां अजाप जातात आनी थिंगसरले ते पयस वतात. आनी आयच्या शिवर्तमानान भाव भयणीनो, जेजू आतां जेन्ना लोकांक शिकयता देव मंदिरांत, तो तांकां एक प्रश्न विचारता. आनी प्रश्न म्हणल्यार कितें प्रश्न तो? कसलो प्रश्न? भाव भयणीनो, आमी आयज जें शिवर्तमान वाचलां तातूंत जेजू आतां एक प्रश्न विचारता लोकांक. तो म्हणटा, सोम्या म्हणल्यार अशें पवित्र आत्म्या प्रेरणान उलय दाविदाचो म्हणल्यार जाल्यार क्रिस्त दाविदाचो पूत धर्मशास्त्री म्हणटात ते कशें तर? आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, जेजू लोकांक म्हणटा, तो म्हणटा जो क्रिस्त येतलो तो दाविदाचो पूत कसो जाता? आनी भाव भयणीनो, जेजू जाणो आसलो की तो देवाचो पूत म्हणून. लोक जेजूक मोरयेचो आनी जुजेचो पूत म्हणून वळखताले. ते देवाचो पूत म्हणून ते वळखनासले. फारिजियो, धर्मशास्त्री आनी हेरोद पातशायचे मनीस आनी सादुसी ते जेजूक देवाचो पूत म्हणून मानून घेनासले. ते म्हणटाले हो एक प्रवादी, हो एक कोण एक मनीस तो. पूण ते नको आसले. म्हणटच जेन्ना ते जेजूक असले प्रश्न विचारतात आनी जेजू तांकां जबाब दिता, जेजू म्हणटा, हांव तुमकां एक प्रश्न विचारता. जो येवपाचो आसा, सोमी येवपाचो आसा, तो क्रिस्त दाविदाचो पूत कसो जाता? हे दोन शास्त्री अशें कित्याक म्हणटात? भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो की जेजू देवाचो पूत म्हणून. पूण कुडीन म्हणटा ते भाशेन आपल्या मनशा कुडान मोरी दाविदा पातशायच्या फामिलींतली येताली. जुजे दाविदाच्या पातशांतलो येतालो. पूण जुजे जेजूचो पाय नासलो, पवित्र आत्म्याचो पाय आसलो, सगळीचो बापचो पाय आसलो. पूण मोरी दाविदाच्या पातशायच्या फामिलींतली येताली. म्हणटच दाविदाच्या पातशांतली येताली म्हणून जेजू आतां दाविदाच्या फामिलींतलो येतालो. म्हणटच कुडीन वय तो दाविदाचो आसतालो. पूण दावीद कित्याक म्हणटा, म्हज्या सोम्यान
म्हज्या सोम्यांक म्हणलें, म्हज्या सोम्याक म्हणलें कित्याक जेजू मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो. म्हणटच जेन्ना मनीस जावन ह्या संवसारान येयलो, आतां दाविदाचो सोमी जावन आसा क्रिस्त. तो कोणाक सोमी म्हणटा? तो आपल्या सोर्गीच्या बापाक म्हणटा. जेजू जेन्ना ह्या संवसारान मनीस जावन येता, तो आपल्या सोर्गीच्या बापाक सोमी म्हणटा, आपलो बाप म्हणटा. म्हणटच जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो देव आसलो पूण मनशाच्या रुपान येयलो आनी तो दाविदाच्या फामिलींतलो येयलो. पूण ह्यो वस्तू धोमशास्त्री, फारिजियो, सादुसी हो लोक नको आसलो. म्हणून जेजू म्हणटा, हे सगळे लोक असले प्रश्न म्हाका विचारतात, कसलेच वालोर नासतना प्रश्न विचारतात. असले प्रश्न ताका विचारूंक जाय आसले, कठीण प्रश्न विचारूंक जाय आसले. तेन्ना हांव तांकां सोजमणी दितलो आसलो. पूण ते सोजमणी जेजू कडसून घेवपाक ते तयार नासले, ताका फकत त्रासान उडोवपाक सोदताले. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता, दोन भाशेचो लोक आसता जो प्रश्न विचारता. एक जोमो जो जाता प्रश्न विचारपाक, तो फकत प्रश्न विचारता देवाचें उतर फाल्स करपाक. म्हणजे देवाचें उतर सत मानपाक न्हय, पूण फकत थिचर कितें तरी चुकलेलें म्हणपाक दाखोवपाक. आनी तो लोक जावन आसा फारिजियो, तो लोक जावन आसा सादुसी, तो लोक जावन आसा धोमशास्त्री, जे दुबाव धरून प्रश्न विचारतात. तांकां स्वत मानूंक नाका. आनी दुसरो लोक जो शीस आसात, ते प्रश्न विचारतात कित्याक तांकां जाय स्वत मानूंक नाका, सोजमणी घेवंक. तर आयज आमी आमकांच विचारुया, आमी खंयच्या तरेकाची कसलीं मनशां प्रश्न विचारतात दुबाव आहा म्हणून, हो प्रश्न विचारतात कित्याक आमकां सोजमणी जाय म्हणून. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना आमी खरेपणी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सोरवंडार मानता, देव आमकां आपलो पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो आमकां सगळें शिकयता. तो आमकां उतर सोंपें करता आनी उतर सोंपें करता तेन्ना आमकां ते सोजमणी घेवन आनी तें उतर आमी पाळटा आनी आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जिवंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतराचेर आमी चोत्राय दवरुया, देवाच्या उतरान रिगून रावुया, देवाच्या उतराचेर आमी नियाळ करून ते आमच्या मनाची नडसडणी करुया पवित्र आत्म्याच्या आदारान. तें उतर पाळून एक जैतिवंत जिवीत जियोया, दुसऱ्यांक शिकोवया आनी दुसऱ्यांक जेजूच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आयजतान आमी वावरुया. तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सोर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव